आमी उठसूट आमकां दिसता कितें पसऱ्यार मेळटा, दुकानांनी मेळटा, सोसायटीनी मेळटा कडधान्य भात सगळें आनी तेजेर आमी खूश आसा। पण असो एक असो दुश्काळ येतलो की भायल्या राज्यांनी जर दुश्काळ जालो, पूर येयलो किंवा रोगराई जावन धान्य कडधान्य सगळें सत्यानाश जालो जाल्यार मागीर गोंयकारांची अशी हाल अपेश्ट जातली, तेन्ना मागीर शेतकऱ्यांची तुमकां याद येतली। वर्सा येन्ना म्हळ्यार तवशी, घोसाळी, काराती, भेणे, पडवळांचे मळे वयर सरताले। अंदू निकती रोपां वयर सरतात हे आसात, कोणे प्रियोळच्या ह्या पावसांतल्या मळ्याक जाय सरकारी आदार। तेन्ना हांव तुमकां सगळ्यांक जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसूं, आमदार आसूं, मंत्री आसूं, डॉक्टर्स आसूं, एडवोकेट आसूं, इंजिनियर्स आसूं, सायंटिस्ट आसूं, कंपनी मॅनेजर्स आसूं एंड ऑल ओव्हर म्हणटचे जाल्यार तितल्यांक म्हाजी एक कळकळीची विनंती आसा की तुमी जाता तितले हे शेतकऱ्यांक आदार करा, शेतकऱ्यांक जाता तितलो हे प्रोत्साहन दिया। तुमचे कडेन जर कितें मदतीचो हात सुद्दां आसलेलो ह्या शेतकऱ्यांक दियात। आमी एक संस्था केल्ली आसा बलराम शेतकरी मंडळ, ही कार्यरत आसा आनी सगळ्या शेतकऱ्यांक दारोदारी किंवा मिटिंग्यो घेवन एकठांय करपाचो प्रयत्न करता सदोदीत आनी तांच्यो कितें अडी अडचण्यो सरकारा पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता, पूण त्यो आमकां शेतकऱ्यांक जाय तश्यो सफल जायना आनी शेतकरी हितूंतल्यान वयर सरपाक शकना। ह्या मळेकारांक बलराम शेतकरी संघटनेचो तातले तातून आदार, मात परिस्थिती पळयल्यार फक्त सरकाराच्या आदाराचेर काम भागपाचें ना। तेन्ना ह्यो ज्यो सरकार म्हणटा शेतकऱ्यां खातीर खूब योजना केल्ल्यो आसा, पूण योजना केल्ल्यो आसा खऱ्यो, पण शेतकऱ्यान सरकारान किंवा सरकारी शासनाच्या दरबारात जे काम करता तेंच्यांनी प्रत्यक्ष येवन पळोवपाक जाय की शेतकऱ्यान कितें उगयलां आनी त्या शेतकऱ्याचें उगयलां तितूंतल्यान ताका कितें मिळकत जाता, तेजे 12 म्हयन्यांतले ताका इन्कम जाता काय ना, तितूंतल्यान तो शेतकरी फुडें शेती वेवसाय फुडें व्हरतलो काय बेजारान सांडटलो। कोणे प्रियोळ वाठारांतले हे मळे मायाच्या तापळाक मिर्ग लागता म्हळ्यार मळेकार शिपून वयर काडटाले। अंदू पावसान वाट लायली, तातूंत रानवटी जनावरांचो उपद्रव। ह्या हायवेर जुलय म्हळ्यार तन्नी कवकवीत पिपऱ्यो, घोसाळी दिसताली। अंदू घडये पिपऱ्यांक ऑगस्ट उजवाडटलो, तोवूय बी दिसल्यार दिसलो। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।